2 Raza chapter 10. इस्रायलांतल्या राजांच्या घोराब्याचो क्रूरपणान केलोलो खून. समारियंत आहाबाचे 70 पूत असले. सामारियंतल्या शाराच्या odhikariank, zantteank आनी आहाबाच्या bhurgeanchea पलोकांक जेहून अशी चिट बरोवन pattoili. ताणें म्हणलें, तुमच्या दोनयाचे पूत tumchê-xim आसात, तशेंच तुमचे लागीं घोडे आनी घोडेस्वर आसात. कोटाचें शार आनी हातयारां आसात, देखून ही चीट तुमकां पावतोच तुमच्या दोनयाच्या पुतां मदलो कोण उत्तम आनी फावो तसलो तो पळयात. ताका बापायच्या शिवासनार बसयात आनी दोनयाच्या घोराण्या पासत झुजात. ते एकदम भिरांतीन कांपले. तांणी म्हणलें, दोगां राजांच्यान तांचे आड उबे रावूंक जालें ना तें आमी देखलां, तर आमच्यान कशें जातलें? देखून राजवाड्याचो कारभारी, शाराचो राजपाल, जाण्टेले आनी पालोकांनी जेहूक हो निरोप धाडलो. आमी तुजे सेवक, तुमी फर्मायताय तें सगळें आमी कोत्तले. आमी कोणाकूच राजा म्हूण जाहीर कोच्चें ना. तुका बरें दिसता तशें कर. जेहून तांकां दुसरें पत्र बरयलें. ताणें म्हणलें, जो तुमी म्हज्या भागा आसात आनी जो तुमी म्हज्यो आज्ञा पाळूंक तयार आसात, तर फाल्यां ह्याच वेळार तुमच्या दोनयाच्या कुटुंबाच्या दादल्यांच्यो तकल्यो घेवन जेजरील हांगा म्हजेशी यात. थंय आहाबाच्या 70 पुतांक शारांतले प्रमुख नागरीक शिकोवन दिताले. ही चीट तुमकां पावतोच तांकां पावतोच तांणी राजांच्या 70 पुतांक धरले आनी जिवेशी मारले आनी तांच्यो तकल्यो कोरोंड्यांत घातल्यो आनी त्यो जेजरीलाक जेहूशी धाडल्यो. निरोपी आयलो आनी जेहूक सांगलें, तांणी राजांच्या पुतांच्यो तकल्यो हाडल्यात. ताणें जबाब दिलो, तांच्यो 2 राशी कर आनी त्यो सकाळ मेरेन दारवंट्याच्या वाटेर दवरात. सकाळ जातोच तो भायर गेलो आनी उबो रावून ताणें सगळ्या लोकांक म्हणलें, तुमकां कसलोच अपराध लागोना? हांवें म्हज्या दोनयाचेर उपरासून ताका जिवेशी मारलो, पूण हांचें सगळ्यांचें कितें? तांकां कोणें मारलें? तो जाणो जायात. सर्वेस्परान आहाबाच्या घोराण्या आड केलोलें बाकीत साकार जायनासतना उरचें ना. सर्वेस्परान आपल्या सेवका एलिशा उदेशी जें कितें म्हणलोलें तें घडोवन आयलां. मागीर जेहून आहाबाच्या घोराण्यांतल्या जेजरीलांत जियेतल्या प्रत्येक वांगड्याक, ताच्या सगळ्या प्रमुख मनशांक, ताच्या लागशिल्या इश्ट्यांक, ताच्या यादनिकांक जिवेशी मारले. ताणें एकल्याक पर्यान जिवो सोडलो ना. जुडाच्या कुंवरांची हत्या. उपरांत जेहू सामारियंत वचूंक भायर सरलो. तो वेता वेता मेंढऱ्याच्या बेत एकेड पावतोच ताका जुडाचे राजा आहाजियाचे भाव मेळ्ळे. ताणें विचारलें, तुमी कोण? तांणी जबाब दिलो, आमी आहाजियाचे भाव आनी आमी राजांच्या पुतांक तशेंच राणयेच्या आवयच्या पुतांक भेटोवंक वेता. ताणें म्हणलें, हांकां जिवे दवरात. तांणी तांकां जिवे धरले आनी बेत एकेड झरीशी ताणें तांकां जिवेशी मारले. ते सगळे मेळून भाव 40 आसले. तांचे मदल्या कोणाकूच ताणें वाचूंक उरूंक सोडलो ना. जेहू आनी जेहोनादाब. थंय तावन तो फुडें गेलो आनी वाटेर ताका रेकाबाचो पूत जेहोनादाब मेळ्ळो. ताणें ताका नोमान केलो आनी म्हणलें, तुजेशी म्हजें काळीज वळटा तशें तुजें काळीज म्हजेशी वळटा. जेहोनादाबान ओय म्हणून जबाब दिलो. जेहून म्हणलें,
तशें जाल्यार तुजो हात म्हाका दी. जेहोनादाबान ताका आपलो हात दिलो आनी आपल्या घोडेस्वराचेर जेहून ताका आपले कुशीक बसयलो. ताणें म्हणलें, म्हजे बरी यो आनी सर्वेस्परा खातीर म्हजी उर्बा पळय. आनी ताणें ताका आपल्या घोडेस्वरांत बसून व्हेलो. सामारियंत भितर सरतोच सामारियंतल्या आहाब घराण्यांतल्या सगल्या वाचून उरलोल्यांक ताणें जिवेशी मारले. सर्वेस्परान एलिशाक सांगलोले प्रमाणे ताणें ताचो सत्यानाश केलो. बालाच्या भक्तांचो आनी मंदिराचो नाश. मागीर जेहून सगल्या लोकांक जमयले. ताणें म्हणलें, आहाबान बालाची थोडी सेवा केल्या पूण जेहू ताची आनिकूय चड सेवा करतलो. बालाच्या सगल्या प्रवाद्यांक आनी ताच्या याज्ञिकांक म्हजेशी आपोयात कोणेच येनासतना रावचें न्हय. बालाक हांव एक महायोद्ध करपाचो आसां. जर कोणी गैर हाजीर रावता तो आपलो जीव ओगडायतलो. बाल देवाच्या सगल्या भक्तांचो नाश करूंक ही जेहूची मांडणी आसली. ताणें फरमायलें, बालाच्या मानाक एक समारंभीक सभा आपोयात. आनी तांणी तशें केलें. आख्ख्या इस्रायलांत जेहून निरोपी पाठयले आनी बालाचे सगळे भक्त आयले. कोणूच हाजीर जायनासतना रावलो ना. सगल्यांनी बालाच्या मंदिरांत गड्डी केली आनी तें मंदीर उटपट भरलें. जेहून आंगोस्त्रां सांबाळपाक म्हणलें, बालाच्या सगल्या भक्तांक आंगोस्त्रां हाड. आनी ताणें तांकां तीं आंगोस्त्रां हाडलीं. मागीर जेहू रेकाबाच्या पुताक जेहोनादाबा बरोबर बालाच्या मंदिरांत गेलो आनी बालाच्या भक्तांक म्हणलें, हांगा तुमचे मोदें एक पूण सर्वेस्पराचो भक्त ना, पूण बाल देवाचेच भक्त आसात. हाची खात्री कोण घेयत? मागीर योद आनी ओम बोल्यो करूंक तो भितर गेलो. जेहून 80 मनशांक भायर दवरलेले. ताणें तांकां आदीं फुडेंच सांगलोलें, आतां तुमच्या ताब्यांत हांव मनशांक कोत्तां तांतल्या एकल्याक पासून वचूंक दिलें जाल्यार ताणें आपलो जीव दिवचो पडटलो. होम बोली भेटोवन सोंपतोच जेहून राखणदारांक आनी odhikariank हुकूम दिलो, भितर घुसात आनी मारून उडयात. एकल्याक पर्यान भायर सरूंक दिनाकात. राखणदार आनी odhikari भितर आयले आनी सगल्यांक तलवारीन जिवेशी मारले. बाल देवाचो पुजे खांबो सकयल उडयलो आनी लासलो. तांणी बाल देवाची मुर्ती पिड्यार केली आनी बालाच्या मंदिराचें निसंटन केलें. तो जागो आयज मेरेन संडास म्हूण वापरतात. इस्रायलांत जेजूची राजवटकी 841 to 814. हे तरेन जेहून इस्रायलाक बालाचे कटकटींतल्यान सुटका दिली. तरी पूण नेबाताचे पुता जेरोबोआमान इस्रायलितांक करूंक लायलोल्या पातकांतलो तो सुटलो ना. कितल्याक बेथेल आनी दान ह्या भांगरा धोलींत पुजा करपाची ताणें बंद केली ना. सर्वेस्परान जेहूक म्हणलें, म्हाका मानता तशें तुवें केलां देखून आनी आहाबाच्या घराण्याक म्हाका जाय आसलें तें तुवें केलांय देखून तुजे पूत 4थे पिळगे मेरेन इस्रायलाच्या शिवासनार बसतले. तरी पूण जेहून सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाचो कायदो विस्वाशीपणान आनी सगल्या काळजांत सांबाळूंक ना. नेबाताच्या पुता जेरोबोआमान इस्रायलाक पातकां करूंक लायलोलीं तीं स्वता करपाची ताणें सोडूंक ना. त्या काळार सर्वेस्पर इस्रायलाक चलपाक लागलो आनी जॉर्दनाचे आख्खे उदेंती प्रांतांत हजाएलान इस्रायलितांक हारयले. जिलियादाचो आख्खो प्रांत, गाडितांचो, रुबेनितांचो आनी मानासेहितांचो पर्यान आर्नोन नदीवेल्या आरोयर थावन
जिल्याद आनी बाशान. जेहूचो उरलेलो इतिहास आनी ताच्या आख्या कारकिर्दीची खबर इस्रायलाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोली आसा न्हय. मागीर तो ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी ताका समारियंत पुरलो. जेहोआहाज ताच्या पुतान ताचो जागो घेतलो. समारियंत जेहून इस्रायलाचेर 28 वर्सां राजवटकी चलयली. देवाचें उतर